देवाक दिन वाचूया देवान आमकां हो दीस दिला हो दीस बरे भशेन सारूंक आयच्या मिसान आदार मागुया हे मिसाचें तें नांव जावन आसा Carmelina and Sebastian Almeida तांच्या आत्म्याक हे मीस भिडयता मागुया खेरीत पुण्य तांचे पासून मागताना मागूंक लायलां आज बर्थडे Maria Conceição Costa Gomes तशेंच Manuel Viegas तशें बर्थडे मनयता Frida Dias आनीकूय कोण बर्थडे मनयता मेबी काजारा दीस मनयता तांचो उगडास हे मिसान करुया भोव करून दुयेंती पासून मागुया एकामेका पासून मागून मिसान बरे भशेन वांटो घेवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमच्या आसुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं पयले वाचपान आमी आयज आयकता धोरण दुतांक धरून व्हेल्या उपरांत तांचे वडील तांकां विचारतात आमी तुमकां जेजूच्या नांवान उलयना जांग फरमायलेलें ताच्या नांवान कित्याक तुमी उलयतात जबाब तांचो देवान आमकां सांगलां जेजूच्या नांवान उलय म्हणटच देवान आमकां उलय म्हण सांगलां तुमी आमकां उलयनाका म्हण सांगता कोणाचें आयकोपाचें तुमचें काय देवाचें आमी देवाचें आयकतले इश्टांनो आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमकां हो प्रॉब्लेम पडटा मनीस अमकें सांगता मनीस अमकें कर म्हणटा देव अमकें कर म्हणटा कितें करपाचें हाची देख घेवया देवाक पयलो जागो दिवया देव आमच्या लागीं कितें मागता देव आमकां कितें सांगता ताचे कशे प्रमाणे सदांच आमी जिवंक शाण्यापण आमकां दिवन आमी सान मागुया मागणें आमचें देवाक मानूंक पातके मनोर करून सगळ्या गुन्यांच्या देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागुया दूख धरून म्हणुया हांव देवाक तुमकां म्हजो गुन्यांव विचारून सांग मनान चिंतून तनान वायट धर्म बरें सोड हांवें जायती पाप केलें हो म्हजो बोड आपला हे बसवालपाचें सराक वारून पळय सगळे देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो जगाची सरस्वरा देवा लागीं मदत कर आत्मविश्वास मागता सोरपोत विधा देव आमची काकूत करूं आनी आमची सगळीं पात्रां भोगसून सगल्यांक ससणीच्या जिविताक पावूं बोका खुसरा देवा पासकांचो गोड समोर घेवन आमकां मेवलां तें नवें जिवीत सांबाळूंक आनी वाडोवंक तुज्या आज्ञेच्या मार्गार आमकां थीर करून दवर
हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जेतन राजवट चलयता ससण्याच्या ससनांक बसून देवाचें उतर आयकुया. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. महादोर्नदुता सोबे मुखार हाडटूच महायाज्ञिकान तांकां विचारलें, ह्या नांवान आनीक शिकोवन दिना जावं आमी तुमकां कोर शिटकावणी दिल्ली. तरी तुमचे शिकोवणेन तुमी जेरुजालेम शार बोल्लां आनी ह्या मनशाच्या मरणाचे आमकां तुमी जबाबदार करूंक सोदतात. पोर्तिपाल करून पेद्रून आनी दोन दुतांनी म्हणलें, मनशाच्या उतराक न्हय पूण देवाच्या उतराक की आमी पालो दिवंक जाय. एका कुर्सार उमकळून तुमी जिवेशी मारलो त्या जेजूक आमच्या पुर्वजांच्या देवान पुनर्जिवोवन केलो. ताका फुडारी आनी सोडवणदार करूंक आनी ताचे वरवीं इस्रायलाक जिवीत बदलपाक आनी पातकांचे बोगसणेन दिवंक आपले पदवेन देवान ताका वयर उबारलो. ह्या सगळ्या घडण्याची आमी गोवाय आसां. देवान आपल्यो आज्ञा पाळटोल्यांक जो पवित्र आत्मो दिला तोवूय गोवाय आसा. हें आयकून ते इतले रागान बोल्ले की तांकां जिवेशी मारूंक सोदताले. देवाचें उतोरें. देवाचें ओडुका. आमचो जबाब. दोलदिरान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. पोतून म्हणुया. दोलदिरान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगल्या वेळार सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठाचेर आसतली. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाल गूढ. ताच्या गोपान आसरो सोदता तो मनीस बागी. जबाब. दोलदिरान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पाट वळटा. प्रितुमे वेलो ताचो उगडास नाच कोत्ता. बरी मनशां उलो मारता. सर्वेस्पर तांचें आयकता आनी सगल्या आकांतांतलीं तांकां निवारता. जबाब. दोलदिरान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. जाचें कालीज दुखवलां कोंतवलां ताचे सोंसी सर्वेस्पर आसात. जाचें मन कोंतवलां वळवळटा ताचेर सर्वेस्पर हात ओडटा. बऱ्या मनशाचे उपर्दे कश्ट बारी ओडचिता पूण ते सगळोच सर्वेस्पर तांकां निवारता. जबाब. दोलदिरान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जोय जोय. तोमास म्हाका पळयल्या देखून तुवें विस्वास दवरलाय. पळय नासतना विस्वास दवरता ती खरेंच सुभागी. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक.
Sorvespor तुमचे सोबे आसूं. जुआवां पर मोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सनान दातारा जुआन आपल्या शिसांक म्हळें, जो वैतान येता तो सगळ्यांहून व्हडतो, जो प्रिथिमेंतलो उबो जाता तो प्रिथिमेचो, ताचें उलोवणें प्रिथिमेचें. जो सर्गांतल्यान येता तो सगळ्यांहून व्हडतो, आपणें देखलां आयकलां ताजी गोवाय तो दिता. तरी पूण कोण ताजी गोवाय मानून घेना. ताजी गोवाय मानून घेता तो मनीस देव सत्यवंत म्हूण रुजू करता. कित्याक जाका देवान पाठयला तो देवाचीं उतरां उलयता. देव ताका माप मेजप नासतना आत्मो दिता. बाप पुताचो मोग करता आनी ताणें सगल्यो वस्तू ताज्या हातांत दिल्या. जो पुताचेर बाबार दवरता ताजें सवें सासणाचें जिवीत आसा. जो पुताचेर बाबार दवरिना तो जिवीत भोगूंक पावचो ना, पूण देवाचो क्रोड आनी आपल्या माथ्यार तो घेवन येता. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्त. बसा. भाव भयणीनो, हे दिसांनी जिवंत जातोच जेजू ताच्या शिसांक पयले क्रिस्तांक कितें घडटा आमी आयकता. घोडेक जेरुसलेमाक बसत आदीं केन्ना कांय सोंसूंक ना, पूण आतां जेजूचो मोग करप, ताचो पाठलाव करप, शिकोवणें परोवणें चलप म्हणजे गोश्ट हें मानून ते घेतात. धरून वतात, मारतात, जायती शिडकावणी दितात. जेजूच्या नांवान केन्ना उलोवचें ना, उलयल्यार तुमकां प्रिजान मार घालतलो अशें जायते तांकां स्वत्या शिडकावणी दितोच तांकां धाडटात. पूण पयले क्रिस्तांव भियेना. तांचेर पवित्र आत्मा आहलोलो जेजूचो, आनी आत्म्याच्या आदारान गोठायेन जेजूक पयलो जागो दिता. आमी आमकांच केन्नाय विचारुया, आमी तर पयले क्रिस्तांव भाशेन आमकां तर घडलेलें आमी कशें जियोवपाचें काय? आमी धर्म राखपाचें, सांबाळपाचें, क्रिस्तांव कशें जियोवपाचें काय बावार्थूच नाका म्हणपाचें? कित्याक जेजू पासो सोंसूंक जाता. कोण सोंसतलो? खोश ना अदीक बरें अशें म्हणटलें आमी. तांकां आमी अजाप जावया. तांचो असलो बाबार्थ आमचोय बाबार्थ जावंक मागुया आनी वावुरया. आमकां उडयत तांच्यो असल्यो आडकोडी येना, पूण आमच्या दिसपट्या जिवितांत जायत्यो आडकोडी येतात. स्वता उलोवपाचें, बरें करपाचें, बरे भाशेन चलपाचें, आनी आमकांय जायते फावटी कोणाची खोशी आमी करूंक, देवाची करूंक, मनशाची करूंक, स्वता उलोवंक, फटी मारूंक, बरें करूंक, वायट करूंक. आनी आमी चड करून जायते फावटी वायटाच्या रस्त्यार वेता. बरें करचे सुवातेर वायट आमी करता. पयले क्रिस्तांवचें जिवीत परतून परतून वाचुया. तांची असली घोटाय, तांचो असलो आत्मो, तांचें असलें शाणेपण आमकां मागुया. आनी आमी जशें आमी आतां आयज आयकलां, देवाक पयलो जागो आमच्या जिवितांत. कितें देव मागता अमके भशेन कर, तो मागता ते भशेन आमी करूंक, ताका जाय ते भशेन आमी जिवंक आमकां शाणेपण फाव कर म्हूण दिसान दीस आमी जावं मिसान जावं चलता भोंवतना मागुया. आनी पयले क्रिस्तांव सदांच आमच्या दोळ्यान आमकां दवरया. सगळें जेजू तांकां जेजू पासत कितेंय करूंक, कितेंय सोडूंक, कितेंय सोंसूंक तयार आसलेलें. आमी जेजूक सोडूंक कबूल ना, हेर कितेंय सोडूंक कबूल आसा अशें म्हणटाले. तांचे भशेन जिवंक आयचे मिसान शाणेपण मागुया. बसूनच भेटून हें गीत गावया. गायन गावुया. तुज देण्याक फावो जालो. C35 पान 40 C35 पेज 43.
म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सोद पोवत बिदात देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनात आणि मोहिने आमच्या आणि अख्खे पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्वर मान घेऊया. भोव वाडत्या देवा, आमच्या मोगाच्या बापा, दुंपा बरी आमच्या मागण्यांचो आनी देण्याचो परमोड तुज्या मुखार सोडूं दी. आत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मोड करून व्हडा तुज्या मोगान स्टापलेल्या ह्या बलिदानान फावती बरी वांटो घेवंक कोवाडायन आमकां करपा दी. ह्या आमी मागता हांव तेच तुज्या पुता जेरूचे नवीन आमेन. सर्वेस पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचेही सवय आसा. आमचे कार्ड जावं उबारया. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्वर आमचे वाग दिन वासूया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सरकडे तुका आमी वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून त्या उत्तम पास खंयच्या काळार तुजे मनीस कितें वाखाणी व्हडत्या दोबायच्यान आमी करूंशी. कित्याक जेजू जाला आमची पासकांची बली. ताजे वरून एक नवो काळ जालो. पातकाचो लांब यूग संपलो की वाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परस पुन्हा एक पावलो. देखून पासकांच्या संवसाराचे आदार उल्हासा सगलो संवसार सर्गींचे सगळे दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरो आसूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्ताची खूब रगात. आपलेच खोशयेन कोश्ट मरोन सोंसूंक वेची आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे इबसात समोर खंयची. तेच बरें जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सस्तनीक कराराचें हें रगत. पातकाच्या बॉक्सांनी मेलच्यात तुमचे विसात आनी समेस मनशें बसत ते रावतलें. हें म्हजें उगडासा करात. भारताचो गोठ परगटुया. सोनिया जेजू आमी वोडो खाता आनी येता शीतले पियेता. तितले मोठी तूं वैभवान येसू. आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जुरीच्या मरणांचान पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता. नवजिविताचो उंडो आनी सदमणीची काल्स तुका समोर दिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जुरीची कोण रागो अशें वतलें आमी समेज सांग. पवित्र आत्मर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचे विश्वाक लेच पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमचे गवडे बापा आनी सगळे आनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय.
पुनर्जिवंतपणाचा बरोवंसो धरून मेल्या ते आमचे सगळे भाव भयणीची काकूट कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेत सांग तुजें पोरजोरेक मुकामाल करूंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी वागता म्हाका वर मरे देवाची मागीर सांगाती बेगीन धर्म दिता आनी सरकारीन तुका मानवल्यात सगळे भोगता बरोबर ससण्याच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ते जेजू वरवीं ते जेजू सांगता ते जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पोद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससण्याच्या ससनांक आमीन. बापाक सर्गीच्या मोगान उलो मारुया ताणें आमकां जिवीत दिलां क्रिस्तांवपण फावो केलां दिन वाचुया सणां जेरूचेर गोड बावाट धरून बरें क्रिस्त जिवीत आमी जिवंक वायट तें पयसावंक शाणेपणान आमकां व्हरून त्याच बापा लागीं बराबर मागुया आमचे बापा सर्गीच्या क्षणां पवित्र जाव तुजो राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो क्रॉस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तामणेन पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवाड सर्वेस्परा सर्वायतांतली तूं आमकां निवाड दया करून जिवितान आमकां सवस्ताय दी सर्गींच्या सुखाक आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्तोच्या येण्याक बरो शाणे मेळत रेखता तर आमकां चोडार काकुतीन सुर पातांतली सुटोय सुरकांतांतली तूं आमकां सगल्यांक वाटाय इतिहासाची वरकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सम्यार जेजू क्रिस्ता तुवेंचे धर्म दिता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल जे प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जी येताय अंधारात दोड चलयताय ससण्याच्या ससनांक आमेन. सुम्याची शांती सरांगाल तुमचे सोबे आसूं तुमचेय सवय आसूं मोगान एकामेकाक शांती दिवया शांती तुमची देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमची ककलूत कर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमची ककलूत कर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी हो जेजू खरो देवाचो पूत ह्या जेजूचेर विश्वास धरून ताचे पयले धर्मदूत आनी पयले क्रिस्तांव कितें सोडूंक कितें सोंसूंक कितें करूंक तुवें आशिल्लें ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती हे जेजून कुशालकायेन मोगान आपल्या जेवणाक आमकां आपयल्या सगलीं आमी सुभागी सौम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली कोमेवच्या वेळार आमी गायन गावया जेजू मोच्या D16 पान 50 आनी 5 D16 पेज 55 जेजू मोच्या ही गोड मोजोतो मुशांग जाल्या ताजी तुझे दी दोरी तुझे काळीच मावा
प्रार्थना. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, जुरीचे पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमच्या गायिल्ल्या सोम्याक वखद लायताय. नवें तें करून आमकां ससणेच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतांच घेतिल्ल्या सरोणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची घोटाय वाडय. अशें पास्कांच्या गुटाचो फोड जिवितान आमचे सोडय. हे आमी मागता तेच तुज्या पुता जेरूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोमे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वोद विरात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आशिर्वाद तुमचेर घालून आमेन. वचात. देवाच्या उतराक तुमच्या जिवितान पयलो जागो दियात. क्रिस्ताचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वरकार. शेवटाचे गायन गावया. बापा तुका आर्गां दिता. E3 570 आनी 7. E3 पेज 77. Ciao.